प्रितीच्या भावान भयणो, एक कॅथोलिक मिशनर आफ्रिकाच्या एक भितरल्या एक खेड्या गांवांत आपलें कार्य करतालो आनी तो जायतो मिशनरी वर्क करता आसतना ताणें थंय जायते जाणांक बावतिजम दिलें आनी कॅथोलीक पवित्र सभेन ताणें भितर हाडलें आनी थंय ताणें एक पवित्र सभाय बांदली, एक फिरगोज बांदली, मागीर एक स्कूल आनी एक मेडिकल देखून ताणें बांदलें. आनी हें सगळें काम करून जायतें काम करून वावर करून एक दीस ताका कसलें तरी दुयेंस जाता आनी ताका परतून ताच्या गांवघरा वचूंक पडटा ट्रिटमेंटाक लागून. आनी जायत्या म्हयन्यांनी जेन्ना ताचें ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत तो बरो जावन परतून येता, तो परतून येवन जेन्ना तो पळयता तो थंय तें कितें घडलां तें पळोवन तो निराश जाता. कित्याक हें सगळें ताणें कितें बांदलोलें, ती फिरगोज बांदलोली ती आतां कॅथोलीक जावन ती इवेंजलिकल जाल्ली म्हूण तो तें पळोवन तो निराश जाता. आनी तो चिंतूंक पडटा, हांवें कितें वायट केलां काय, कितें सारकें जावंक ना, वॉट वेंट रॉंग. आनी तो चिंतूंक लागता आनी एक दीस ताका एक बायले कडल्यान जबाब मेळटा. तो म्हणल्यार ती म्हणटा, फादर तुवें आमचे मदें जायतें काम केलें, तुवें आमचे मदें आमकां जेवण खाण न्हेसण दिलें, आमकां फिरगोज बांदून दिली, स्कूल बांदून दिलें, पूण फादर तुवें एकूच काम करूंक ना, तें म्हणल्यार तुवें हे सेवे चाकरी केली खरी, पूण हे सेवे चाकरीचो धन्याक तुवें ताची ओळख आमकां दिवंक ना. ओय मागाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी आमचे जिवितांत जायतें बरें काम करतात, पूण आमी जेन्ना देवाचें काम करता आसतना जायते फावटी आमी देवाकूच विसरतात. आयजचो शुभ वर्तमान आमकां तेंच दाखयता. आमकां आयज दोन भयणीची खबर मेळटा, मार्था आनी मारिया. आनी आमी जाणाव की जेजूक हो घरा बरोच लागशिल्लो, तो तांकां बरो अपुरबायेचो. आनी आमी दुसरे वाचपान पळयत जाल्यार जेजू थंय जायते फावटी वयता आनी तांच्या भावाक देखून आमी जाणाव जेजून मरणांतलो जिवंत केल्लो तें आमी पळयता जिवाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी हे आयचे दोनी भयणी मदें पळयता तेन्ना मार्था आपलें जिवीत तिका कांयच वायट कांयच हें ना, पूण ती जेजू आयला म्हूण आख्खेंच बरें करूंक सोदता, ती सेवा करूंकूच ती सेवेंतूच बुडलोली आसता. आनी आमी एक सायडीन पळयतात मारिया, जी जेजूच्या पांयां सरशी बसलोली आसा ती. आनी आमी पळयत जाल्यार जायते फावटी आमी जेन्ना हो शुभ वर्तमान वाचतात मोगाच्या भावान भयणो, आमी केन्ना केन्ना डिफरन्शिएट करतात की मार्था आनी मारिया मदें. मार्थाक आमी चडशें संवसारीक वस्तूंचीच म्हणून आमी मानतात आनी मारिया जावन आसा ती मागण्याची देवाच्या जेजू बरेन रावपाची एक मनीस म्हूण आमी मानतात. पूण आयज आमकां ह्या वाचपांतल्यान जेजू दाखोवंक सोदता की आमी सेवा करतात खरी, पूण आमी सेवा करतात ती करता आसतना पयलीं आमी जेजू लागीं आमी रिगूंक गरजेचें. देखून आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो कांय डिफरन्शिएट करून शिरी पडना. मार्थाय कितें करता तें काम सारकें आनी मारियाय कितें करता तें सामकें, आनी दोनी आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. आनी पयलें म्हणल्यार जेजू व्हडलो आमी जेजू लागीं रिगून रावंक गरजेचें, जशें मारिया रिगून रावली ते भाशेन. आनी घडये पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळना आसत खरें, पूण आमी जाणाव घडये मागीर फुडाराक घडये मारियान आपलें जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आसतलो, कित्याक ती जेजूच्या उतरां आयकताली आनी ताणें आपलें जिवीत सेवे चाकरेंत घातलें आसतलें. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी करतात बरें काम, पूण आमी जायते फावटी हें बरें काम करता आसतना आमच्या देवाक विसरतात. आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. मार्कूचे शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. मार्कूचे शुभ वर्तमान 3रा विस्वरांत
14व्या ओळींत मार्को आमकां सांगता न्हू, जेजून आपणा बरोबर रावूंक आनी मागीर प्रवचन करूंक ताणें 12 जाणांक विंचून नेमले. आनी हेंच जावन आसा जेजूचें कार्य. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या कार्यांत भितर सरतली जाल्यार मोगाचें भावन भयणो ताचे लागीं वेळ सारून ताका पयलो अणभवूंक गरजेचो. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता, आमच्या मागण्याचेर भर घालूंक आपयता. आमचें मागणें कसलें काय, आमी जेजू लागीं चिटकून रावतात. हे मागण्याचो इफेक्ट हो असो कितें आसूं जाय हे मागण्याचो इफेक्ट जावन जाय आमची सेवा. मागण्यांतल्यान आमची सेवा येवंक जाय. ताकाच लागून आमी पळयता जेन्ना आमी मारता ती पयलीच सेवा करूंक लागता, ती मागीर उचांबडूच जाता. कित्याक ती सेवा तेची इंटेन्शन बरें आसा, पूण ती मागीर उचांबळ जाता. कित्याक ती ब्लेम करूंक लागता. आपली भयण आपणाक आदार दिवचे खातीर थंय बसून आसा आनी ती सांगता, जेजू सांगता तिका हात बोट घाल म्हूण. पूण जेजू म्हणटा ना, पयलीं तेणी कितें विचून काडलां तें सारकें. पयलीं आपणाचें मीन्स आपणाक पळोवन आनी तातूंतल्यानूच सेवा चाकरी भायर येवंक जाय आनी ती कंटिन्यू जावंक जाय. भाग्यवान विन्संट दे पॉल देखून तशेंच म्हणटालो आपल्याच्या दुसऱ्या भावांक म्हणटालो, जेन्ना तुमी मागण्यांत बसला आसतना मागणें करता आसतना घोडे एक भिकारी आयलो जेवण मागूंक, तुमचें मागणें सूर आनी ते भिकाऱ्याक जेवण दी. म्हणजे कितें मागणें इम्पॉर्टंट म्हूण न्हय अशें कांय म्हणून आसलो तो म्हणटा हे मागण्याचो इफेक्ट जावन आसा, हे मागणें तुजे सेवे चाकरींतल्यान कंटिन्यू जावंक गरजेचें. मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी कितें कसले मागणें करतात, आमी मिसाक येतात, आमी रोजार करतात, ताचो इफेक्ट तो कंटिन्यू जावंक गरजेचो, तो मुखार वचोंक गरजेचो. आनी तो कसो आमची सेवे चाकरींतल्यान आमची सेवा चाकरी बी जावंक जाय एक मागण्याची. तातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक फावो, तातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावंक फावो. तर आमी आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना हेंच मागणें करुया. आमी पयले सुवातेर जेजूक अणभवूंक, जेजूक आमच्या काळजांत अणभवया, ताचे जिवितान आमी रिगून रावया आनी आमचें जिवीत जेजू भाशेन करुया. आनी तातूंतल्यानूच आमी सेवा चाकरी करून जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.